गाइज वेलकम बैक टू माय चॅनल. सगळी कशी आप सगळी बरी आहा म्हणून हांवूय बरें आहा, बाब बी बरें आहा, सगळी बरी आहा. आयज तुमकां पोक रेसिपी हाडली. ही पोक रेसिपी न्हू कालच्या लोकांक सांगला ते प्रश्न कोणे कालचो ब्लॉग चोवना जाल्यार आयज सांगता. हे सगळ्यो रेसिपी ऑलरेडी शूट करून दवरलेल्यो आहलेले हांवें. ते केन्नाय इमर्जन्सी केन्ना रिकॉर्ड करूं ना, व्लॉगिंग करूं ना जाल्यार हांव रेसिपी घालता म्हणून. सो हे दिसान काय व्लॉगिंग अशें करूं ना, तेका लागून रेसिपी घालता तुमकां दिता. ओके. आणि पोक रेसिपी हांवें अशी ग्रेवी टायप कशी केली होती. सो ती रेसिपी तुमचे कडेन हांव शेअर करता. ओके. सो आतां रेसिपी स्टार्ट करूया. तुमकां पोक डिफरंट स्टायल. सो पोक गेला कातुला, आतां इल्लें मीठ घालता. मीठ घायला. आतां आले लसुणा पेस्ट, एक कुल्ल्या, कोरिएंडर पावडर 1 स्पून, टर्मरिक पावडर 1 स्पून, जीरा पावडर, पेपर 1 स्पून आणि गरम मसाला 2 कुल्ल्या घालता. हे सगळें बरें मॅरिनेट मिक्स करून दवरपाचें. मातशें उकडून मातशें दवरपाचें. 10 ते 15 मिनटां दवरपाचें लावन. ते लागोता म्हणल्यार कांदो आनी मिरसांग काडटा. तें अशें दवरपाचें. आयज हांडी तापोवपाक दवरल्या, तितून इल्लेंशें तेल घालता. मातशें तितून करी पत्ता घालता. कांदो मातशें भाजून घेवपाचें. ही मिरसांग घालता. आतां इल्लेंशें आमटा उदीक घालता. तुमकां जाय जाल्यार इनाग्र घालूंक जाता. आमी आमटा उदीक घालता. मांस घालता दवरलो तो. आनी आतां इल्लें आमटा उदीक घालतलें. तुमकां जाय जाल्यार विनाग्री घालूंक जाता. विनाग्री घालून आमटा उदीक घालून. आतां 2 कपाक अशें उदीक घायला शिजो. आतां मातशें शिजल्या उपरांत मीठ तुमी चोया टेस्ट करून. आनी आतां जाय जाल्यार आनी इल्लोसो गरम मसाला घालूंक जाता. टेस्टा प्रमाणे चोवन घाला. ओके. आतां हें शिजोवन दवरपाचें. आतां हें शिजोवन दवरता बरें ताली मारून. रायट इथे मागीर ही डिफरंट स्टायल करून हांवें मातशी ग्रेवी टायप कशी केली. डिफरंट टायप तुमी घरा करा आनी मागीर सांगाय म्हाका कशी जाली.
पोक रेसिपी पयल्या आसतली पोक रेसिपी न्हू ती ग्रेवी टायप कशी केलेली आनी डिफरंट स्टायल केल्या आनी कढीपत्ता घायल्या न्हू हांवें सो लास्ट पयलींच सांगूंक सोदता नाजाल्यार कमेंट येता गोवन आमी कढीपत्ता घालिना म्हणून आय अग्री गोवन कढीपत्ता पोकाक घालना आसतली हांवें डिफरंट स्टायल केल्या म्हाजे तकलेन अशी केल्या कितें डिफरंट करपा जाय आसलोलें म्हाका सो तेका हांवें अशें मातशें कितें डिफरंट केल्या ओके सो तुमकां ही रेसिपी म्हाजी पोक ग्रेवी मसाला ग्रेवी कशी लागोली ती म्हाका कमेंटान सांगा बहुत दिसोली जर लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करूं विसरू नाका ओके आनी प्लीज शेअर करा तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन टिल देन बाय गाय सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग